Welcome to the Garden of Glory. Today's Konkani Bible reading is from Galatians 4, verse 1 to 20. In this passage, St. Paul explains that we are no longer slaves, but children of God through Christ, and therefore heirs of His promise. गालेसियाकरांक पत्र ओवेस्वर 4 ओळी 1 ते 20. देवाच्यो पूत धुवो. फुडें वचुया. सोकटाचो धोनी जावनूय दायजी ल्हान आसो पर्यान ताचे आनी गुलामा भितर कसलीच अंतर ना. ताच्या बापायन थारायलोले पिरायेक तो पावसर ताका राखूंक आनी ताचो वेव्हार चलोवंक नेमलोले मनीस आसात. तेच परी आमी स्वताचे वळखीचे बाबतीन ल्हान आसल्याव तेन्ना सृश्टी चलोयतात त्यो पदव्यो आमकां आपल्या गुलामपणांत दवरताल्यो. पूण नेमलोलो काळ भरलो तेन्ना देवान आपल्याच पुताक धाडलो. हो पूत एक बायलेतावन जल्मून आयलो आनी समूर्ती खाल तो जियेलो. समूर्ती खाल जियेतोल्यांक सुटका घेवन दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं करचे पासत देवान ताका धाडलो. आनी आतां आब्बा बापा असो उलो मारलोलो आपल्या पुताचो आत्मो देवान आपणा थावन धाडून आमच्या काळजांनी घाला. हें तुमी ताची भुरगीं म्हूण दाखोवन दिता. देखून तूं ह्या फुडें गुलाम न्हय, तूं पूत. तूं पूत म्हणटोच देवान आपल्या भुरग्यांक दवरलोलें दायज तुजें. गालेसियाकारां विशीं पावलूची काळजी. आदीं तुमी देवाक वळखो नासल्यात देखून खरे देव न्हय तांची गुलामां तुमी जाल्यांत. पूण आतां देवाक वळखल्या उपरांत अशें म्हणल्यार अदीक बरें. देवान तुमकां वळखून घेतल्या उपरांत सृश्टी चलोयतात त्या निर्बोली आनी दोळदिऱ्या पदव्या वाटेन कशी म्हूण तुमी परतून वेतात, कशी म्हूण तुमी नव्यान तांची गुलामां जावंक सोदतात. अमक्या दिसांचो, म्हयन्यांचो, समयांचो आनी वर्सांचो उत्सव करून असल्याच समारंभाचेर आसा तुमचें लक्ष. तुमचे मदें केल्लो कोश्टी वावर सगळो फुंकोट गेलो काय? हो म्हजो हुस्को. भावां भयणीनो, हांव तुमचे लागीं परातून मागतां, म्हजे सारकीं जायात, कित्याक हांवूय तुमचे सारको जालो. आदीं तुमी म्हाका कसलेंच वायट करूंक ना. पिडेक लागून तुमकां शुभ वर्तमान पयलेच फावटी परगटूंक म्हाका सोयीक मेळ्ळो हें तुमी जाणोत. पूण म्हजी पिडा तुमकां भोव जड जावनूय तुमी म्हजी बेपरवा केली ना. न्हय म्हूण म्हाका पयस करूंक ना. उरफाटी हांव एक देवदूत जाल्ले परी, हय हांव खूद जेजू क्रिस्त जाल्ले परी तुमी म्हाका येवकार दिलो. तेन्ना तुमकां इतली खुशालकाय भोगताली ती सगळी खंय पावली आतां? तुमचे विशीं हांवूच साक्षी दितां. घडलोलें जाल्यार तुमचे दोळे कोंचोवन काडून म्हाका दिवंक तुमी तयार आसल्यात. तर तुमकां हांवें सोद सांगलें देखून तुमचो दुस्मान बी जालो हांव. शुभ वर्तमान धोंसूंक भोंवतात ते तुमकां आपणा वाटेन जिखून व्हरूंक उर्बा दाखयतात. पूण तांचें मन सारकें न्हय. तुमकां आपणा वाटेन जिखून घेवचे खातीर तुमकां ते म्हजे तावन तोडूंक सोदतात.
बऱ्या कारोणांक लागून हेरांक जिखून घेवंक सोदल्यार बरें, पूण सदांच तशें जावचें. फकत हांव तुमचे मदें आसा तेन्ना न्हय. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो, तुमचे सवें क्रिस्ताचो आकार उरतो जायसर हांव तुमकां जल्म दिवंक नव्यान बाळोंतेराचे वळवळे भोगतां. ह्या वेळार तुमचे मदें हाजीर आसून तुमचे कडेन ओदीक थोडे धुलोबायेन म्हाका उलोवंक जाल्लें जाल्यार तुमकां लागून हांव एकदम हुस्केलां. Paul reminds us that before Christ, we are like children, under guardians, born by law. But now, God has sent His Son and the Spirit into our heart, crying, Abba, Father. We are God's children, no longer slaves. This is the heart of Christian life, freedom in Christ. Yet, Paul also shows his deep love and concern, warning the Galatians not to turn back to the old ways. His words reminds us, don't let fear or worldly things enslave you again. Live as beloved sons and daughters of God, walking in faith and freedom. Thank you for joining us for today's Konkani Bible reading on the Garden of Glory. Stay rooted in God's Word and may His Spirit guide you always. Don't forget to like, share, and subscribe to the Garden of Glory for more Bible readings and reflections. Let us pray together. Loving Father, thank you for sending your Son Jesus and making us your children. Fill us with your Spirit, that we may live in true freedom and never return to slavery of sin. Help us to walk each day as your heirs, filled with faith, hope, love. We ask this through Christ our Lord. Amen.